जे कितें आतां ह्या दिसांनी घडलां, जो स्टेटमेंट आमच्या पात्रोण, आमचे ए फिरगोजीचो पात्रोण सांव फ्रांसीस शावेर आनी गोंयांत सांव फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली पयली इगोर्जी आमची चिखलेची, देखून जे आमच्या पात्रोणाचेर हो सांव फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताचेर आड जे कमेंट्स केले, जी उतरां उलयलीं, ती आमकां दूख दितात. जरूय कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार आमचो सांत धाकटो जायना, वो कोणाचोच देव धाकटो जायना. देवाक प्रोटेक्ट करपाक आमची गरज ना, आमकां देवाची गरज आसा. देव आमकां प्रोटेक्ट करता. पूण तरी आसतना आतां हे इन्सिडेंट परतून परतून जावपाक लागल्या, देखून आमकां आतां उलोवपाक पडटा. नाजाल्यार आमी हेजेर खरेपणी उलोवपाचें पासून न्हू. हें चलता ताचेर फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आहा थिंगा आमकां एक उक्तें जाता तें हें कोण तरी आपणाच्या पॉलिटिकल फायद्याक पासत हो एक डिवायड घालपाक सोदता आमच्या गोंयकारां मदें. गोंयकारां मदें हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम आनी बो करून आतां ह्या इन्सिडेंटान फाटलीं एक वरस भर हें चालूच आसा. जरूय गोंयकार हेका अजून पासून बळी पडना, देखून सगल्या गोंयकारांक म्हजी शाबासकी, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुस्लीम, आमी ह्या षडयंत्राक अजून पासून बळी पडूंक ना. आनीक आतां जे भाशेन आमचे गोंयकार उलयतात, हांव म्हणना कॅथलिक्सूच भायर सरल्या, वो हिंदूच भायर सरल्या, वो मुस्लीम भायर सरल्या, सगळे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. असिस्टंट सेक्रेटरी पॅरिश पेस्टल कावन्सिल चिकालीम. आमी सगळे एकठांय जाले हो इन्सिडेंट जो घडलो टिळक मैदानाचेर ताका कंडेम करपाक. ना ह्या इन्सिडेंटान तीन आसाय. पयलो पार्ट म्हणल्यार तो ऑर्गनायझर्स, दुसरो पार्ट स्पिकर्स, आनी तिसरी पार्ट पीपल हू वर प्रेजेंट टू लिसन टू द स्पीकर. ना फर्स्ट पार्ट गोइंग टू ऑर्गनायझर्स. ना ऑर्गनायझर्स अ बीग रोल. आमी जायते इव्हेंट आमी करता तेन्ना आमी प्लॅन करता, आनी जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना बारीकसायेन तो स्पीकर उंच गावचो, ताजे बॅकग्रावंड कितें हें आमी नोट करून आमी मुखार हाडटा. तर ह्या ऑर्गनायझरांनी सॉरी म्हणलां. इज इट इनफ? Is it enough? We have to go one step further, cooperate with the police authorities and tell them all the details of the event. Then only it will be a help for the police and for the public also. Of this parish and the president of the Chikalim Youth Farmers Club. जेन्ना सोशल मिडियार ही पयली पावट व्हिडिओ पयलो गौतम खट्टर, नांव केन्नाच आयकूंक ना, खूब दुखावलें. कित्याक तो जे परी उलयलो आमच्या सांताचे बरवी, म्हाजेच न्हू कोण पयलो तितल्यांचें रगत शिजलें तो कितें उलयलो म्हूण. हांव ताचेर आनी कांयच उलोवपाक सोदना, कित्याक असले जायते लोक येताय, उलयताय आनी वयताय. सगल्यांक तर आमी घास दिवपाक गेल्यार कांय फायदो ना, कित्याक आमचो सांत केन्ना ल्हान जावचें ना तेजे थ्रू. बट म्हाजो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू द ऑर्गनायझर्स. हे गौतम खट्टरान सोशल मिडियाचेर आख्खे सोशल मिडिया तेजी हेच हा हेट स्पिचीज हा. जाल्यार तुमचे असले पवित्र दीस, जो दीस आलो सेलिब्रेशन आलो, येदो व्हडलो उत्सव केलो तुमी, जाल्यार असल्या मनशाक तुमी ते चीफ गेस्ट ओ स्पीकर म्हूण हाडटाय. म्हणल्यार तुमचें मौन हुया. जो मनीस लोकांच्या तोकलेनी पॉयझन घालता ते तुमकां त्या मनशाक गोंयान हाडून व्हडलो वाकाडून ताका प्लॅटफॉर्म दिवन उलोवपाक तुमकां ते येता, आनी तुमी म्हणटाय लायक वी डिडंट न्यू वॉट ही वॉज स्पिकींग. वॉट रिसर्च डीड यू ऑल डू बिफोर ब्रिंगींग हिम टू गोवा?